फातोर्डा नेहरू स्टेडियमाच्या छप्पराची सामकी अवतिकाय झाल्या। खर वाऱ्याक लागून छप्पराचे पत्रे पडपाक लागल्या, जाका लागून सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासता। स्टेडियम प्रशासनाच्या म्हणण्याप्रमाण ही छप्पर सुमार 30 वर्सां पोरणी आसा। दुरुस्ती खातीर अदमास तयार करून निविदा प्रक्रिया पुराय जाल्या आणि आता फकत खर्चाक मान्यताय दिवपाची उरल्या। मंजुरी मेळ्ळ्या बरोबर उरिल्ल्या 3 स्टँडांचे छप्पर दुरुस्तीचे काम हातांत घेतले, अशें प्रशासनान स्पष्ट केला। स्टेडियमाचे पत्रे आणि आमचे रुफिंग सिस्टम ती ऑलमोस्ट 30 वर्सां पयलींची सामकी वीक जाल्ली आसा आणि आमी ऑलरेडी एस्टिमेट करून टेंडरय केला आणि एक्सपेंडिचर सँक्शन येवपाची उरला। आमचेय सारखे पुरेपूर लक्ष आसा तेजेर। एकदा एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें पावस काबार जायना फुडें काम चालू जातलें। 3 स्टँडाचे आमी टेंडर केल्लें आसा एक बरोबर। इट इज अ वन टेंडर। सो ते एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें म्हणजे टेंडर जावन एजन्सी सगळी फायनल जाल्ली आसा। फक्त एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें ऑर्डर दिवन काम चालू करपाचें उरलां, इतलेंच उरलां। सो केन्ना घाल्लो टेंडर हो आतां? ऑलमोस्ट अबाउट 3-4 महिने जाले टेंडर जावन। सो हे सगळे रुफिंग पयलींचे सगळे पयलींचे? हे सगळे पयलींचे 25 ऑलमोस्ट 27 वर्सांचे पयलींचे रुफिंग ते। आणि ते पत्रे बित्रे सगळे हे जाले, तेजे हुक्स कळमेल्यात। हुक्सां लागून ते पत्रे ब्लोन ऑफ जातात। मदीं आमी 2-3 वर्सां पयलीं स्टँडिंग केल्ले आमी आणि हेजे पयलीं आमी फिफा वर्ल्ड कपा वेळार 2022 एक स्टँड आमी टोटल रिप्लेस केला विथ न्यू वन। वेस्ट स्टँड टोटल रिप्लेस केला विथ अबाउट 3.5 आता एंटायर 3 स्टँड उरल्यात पयलीं, ते आमी सगळे फुल रिप्लेस करतात। ताका लागून टेंडर केला आणि एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें आमी रोखडेंच काम स्टार्ट करतात।